बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे समे आसो. मगाळ भावां भयणीनो, थोड्या भक्तीन आनी मानान ह्या देव तेंपलाक आमी आयल्या आज देवाचे आशिर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर मागून घेवच्या खातीर आमच्या लागीं साबार जाणांनी मागोवंक सांगलां. तांची त्या सामाई सांलोरेसाच्या पांया तळा आमी आज दवरतले. हांव सांगात आज पवित्र पुस्तकाच्या देवाच्या त्या उतरां मारिफात आमच्याच मोतीक उसवाड घेवंक, आमच्याच जिविताचेर प्रकाश फुंकोवंक आनी आमचें मुखलें जिवीत बऱ्या रितीन जियोवंक आमी देवाची मजत मागतले. हांव ह्या वेळार प्रत्येक सावन आमचेंच जिवीत सुम्या मुखार आमी दवरया. आमकां सर्गीच्या राजाचे सांदे जावंक सुम्यान आपयलां. वायट आतावन पयस रावून देवान दिल्ले उपादेश पाळन आमी सर्गीच्या राजाचे सांदे जावचें. देखून आज आमच्या जिवितांत जर वायट चाल आमी धरल्या, उतरांनी आकर्ण्यांनी थंय हंगासर आमी चुकोवन पडल्या, तर हें मिसाचें बलिदान भेटोवच्या पयलें देवा लागीं आमी बोगसाणें मागया. एकामेका तावणी बोगसाणें मागया. कलतेपणान आमी सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासोक भगेव सदां संकार मरये सगळ्या देवदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. भोवरत्या आनी महिमेवंत देवा, तुजे मुखार कालपी जावन आमी हें मागणें करता. आमच्या सुनवणेची परब लागीं पावत येता, तर पास्काचो गोठो व्हडा भक्तीन आनी सुफळायेन संभ्रमूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वचप. अशें म्हणटा सर्वेस्पोर, हांवें तांकां ही एक आज्ञा दिली, म्हज्या उतराक पाळो दिया आनी हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. हांव तुमकां फरमायतां ते वाटेन चला आनी तुमकां सूख लाभतलें. पूण तांणी पाळो दिवंक ना, तांणी कान दिवंक ना. आपल्या कोट्या काळजाचे दारुणायेन ती चल्लीं आनी आपलें तोंड म्हाका दाखोवचे बदला आपली पाट म्हाका दाखयली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसांतावन आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जालें म्हणून आसता हांवें तुमचेशी सगळ्या म्हज्या सेवकां प्रावाद्यांक धाडलें, तरी तांणी म्हजें आयकोंक ना. म्हज्या उतराक तांणी कान दिवंक ना. तीं दारून रावलीं
आनी आपल्या पुर्वजां प्रास पास्ट जालीं. देखून तुवें हीं सगळीं उतरां तांकां सांगोंक जाय, पूण तुका ती चीज दिवची नात. तांकां तूं उलो मारशी जाल्यार ती जाप दिवची नात. देखून तांकां सांग, ही परजा आपल्या देवाच्या उतराक चीज दिना वा शिक्षीत जावंक इन्कार करता, विश्वासीपण नापायज जालां. हे उतर तांच्या तोंडांतलें सरोन गेलां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. पारकिलो आनी मोची परीक्षा केली. सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां आयकस जाल्या तुमची काळसां दारूण करी नाका. सर्वेस पोरासो ताळो तुमकां
काळजान मुजेशी पाठी येया, कित्याक हांव सगळोच भोळो आनी काकुळदा. वंदन तुका क्रिस्ता, सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका येसुमिया. एक पावटी जेजू एक मोनो देंवसार सोडयतलो. देंवसार भायर वेतस मोनो आसलो तो उलयलो. तवळ लोक विस्मीत जालो, पूण तांचे मदले थोडे म्हणाले, देंवसराच्या मुखी बेएल्जेबुलाचे शातेन तो देंवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परिक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गींत हावन एक कुणाकन दाखय जाय म्हणटले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्लें खंयचेंय राज्य विबाड जायनासतना रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फांटे जाल्लें घराणें देसवाट जायनासतना उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपरार्थी जाल्यार तांचें राज्य उरचें कशें. हांव बेएल्जेबुलाचे शातेन देंवसार धांवडयता जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन धांवडयतात. अशें ताणींच तुमकां अपराधी म्हण काडलेलें बरी जालें. पूण देवाचे पदवेन हांव देंवसार धांवडयता जाल्यार दुबावे विण देवाचें राज तुमचे मदें येवन जालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचे सगळे अस्त बदीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्याकी बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका धैर्य दिवपी सर्व हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजें सांगातना तो म्हजे विरोधच सै. जो कोण म्हजें सांगाता पूण जायना तो निजायके शिंपटायता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. तुम्ही खंयच्या मनीस संदर्भार दोरी ओडचो स्पर्धो पळयला गे, भाग घेतल्यात गे दोरी ओडचो स्पर्धो. फिरगजेचो दीस आसल्यार या फिरगजे भितर स्पर्धा आसल्यार तातूंत एक दोरी ओडचो स्पर्धो 2 पंगड आसतात. तेके धाट्या मोठ्यांकच इंचून काडटात, तेके गट आशिल्ल्यांक, आनी 2 पंगड जावन दोनी पंथांनी रेडी रावतात. आनी ती दोरी तिके हळताची घट्ट चाडीचे पडटा, सादारण हेची जायना. आनी दोनी पंथांनी धरून ओडूंक प्रयत्न करतात. दोनी पार्टीचे जिखोवंक प्रयत्न करतात. पळय गे, दोनी पार्टीचे जिखोवंक प्रयत्न करतात. दोनी पार्टीन जिखोवंक जाता गे. एका पार्टीचे ओडून 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 3-4 इंचां तिशीन वचोचें जाल्यार आनी एका पार्टीचे फाटीं ओडून हाडटात, मागीर परतून तिशीन आनी 2 इंचां चड ओडटात. बॉल मात्र आसल्यार फावना. बॉल मात्र आसल्यार फावना. बॉलान ओडतात वय, पूण एकाच वरा बॉलान ओडूंक सुरू करतना आनी एका पंथाचे इल्ले हुशार आसतीत जाल्यार ते ओडिनात, बदलाक तांगून धरतात, थंयच रावतात, हलनात. तांकां ओडून ओडून उस्वास बांदून सुरू जाताना मागीर ते ओडतात. ताका काय म्हणटात हुशार गाय. ते एक नॅक. खाली बॉल आसल्यार पावना, थंय चिंत आमी बरेंकन आठोवन तातूंत जिखचें म्हणून आमी करीत. हे स्पर्धे लेखार उलोवचें जाल्यार जिवितांत अशें जाता की थोडे फावटी जिवितांत
आतां राजकीयांत उलोवंक गेल्यार खंडीत जावन जाता. 2 पार्टी आसात, 2 गिसर पार्टी आसात, पूण तांच्या मदें झगडें जावनूच आसा. आज कालें ममताच्या विशयांत आयकूंक मेळटा कोणेंगे लोटून घालें आनी घालें जालें म्हणून. लोटून घाल्ल्यांगी पडून की म्हाका गोत्तू तें म्हाका गरजच ना. पूण 2 पंगडांनी थंय करचे तो आवाज तांणी करचें ते कलें एक डंबराटा म्हूण येता आमी त्या नमनेर लोकांचें बरेंपण तांकां पडून गेलां गी ना. पूण खंयचें गरजेचें तांकां दोगां भितर? एकल्यान जिकाचें, एकल्यान जिकाचें. जिखच्या खातीर कितें करूं की ते तयार आसात ते राजकीयांत. देखून आमच्या हर एका जिविताच्या गणितांनी आमी एक बरें चिंता पाठयल्यार सादारण मट्टार असलें एक झुजू जावनूच आसता. 2 पार्टी मदें जावंक पुरो या 2 मनशां मदें जावंक पुरो असलें एक टायपाचें झुजू. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत जेजून देवसार दवडायलो म्हणून आयकलें गे तुमी? आयकलां न्ही गे? देवसाराक दवडायलें म्हणून. जेजूचो इरादो काले त्या मनशाक बरें करी जाय, त्या मनशाक संतोशी जाय, तो जेजूचो इरादो. ताणें देवसार दवडायिल्ल्या तक्षण थोडे जण ताका काले म्हणाले कोणाच्या नांवान दवडायता तो? सैतानाच्या नांवान, बेलजेबुलाच्या नांवान तूं देवसार दवडायताय म्हणलो. म्हळ्यार थंय 2 पार्टी आसात म्हणून जाल्यो. एक देवाची पार्ट, देवाचें राज. जेजू देवाचें राज बांदूंक आयिल्लो देखून तो देवसार दवडायता. आनी एक पार्ट कोणाची? तो म्हणटा तूं बेलजेबुलाच्या सायडीन आयलाय म्हणून. बेलजेबूल कोण? देवसार, देवसाराचो मुखी देखून. आनी एक पार्ट देवसाराची. 2 पार्टी हिंगासर आसात म्हणून जालें. एक देवाचें राज आनी एक सैतानाचें राज. 2 वांटे हिंगासर. जेजू बरें करीत वचूंक आयिल्लो पूण थंयसर वायट आसलें तो दवडायता आनी बरें करूंक प्रयत्न करता. पूण हांगासर आनी एका चिंतपाचे मनीस आसात ते म्हणटात देवसाराच्या नांवान तूं देवसाराक दवडायताय म्हणून. ओके, आमच्या जिवितांत ती सबार फावटी असलें गणितां जातात. आमी इल्लेशें पळोवंक गेल्यार बऱ्या आनी वायटा मदें आमच्या जिवितांत ती एका तराचें झूज जाता. तुमच्या जिवितांत कांय जाल्लो अणभव आसा गे? जाला गे जिवितांत? ना गे सुलभ ल्हान आमी व्हडल्या हाका हेचे नाका. व्हडल्या संगतीक आमी वचना. तसले अन्याय करूंक आमी वचना. तशें म्हणून पुरा बागे वच न्ही न्ही. सांगतात गे पुरो ल्हान संगतीनी. आतां चिंतया झूज केदाळ जाता. सकाळीं उठचें कितल्या वेळार तुमी? 7 वरां, 6 वरां, 8 वरां, 6 वरां. ओके, 6 म्हूण चिंतया 6 वरार तुका जाग जाली. जाग जावन उठोचें म्हणून बगता आनी एकलो लोव सांगता इल्लोसो वेळ 5 मिनटां, एक 5 मिनटां रावया मागीर उठया. आनी तूं ओल आनी इल्लीशी शिनवण न्हू आनी एक 5 मिनटां ती शिनवण न्हिदताय. 5 मिनटां म्हणली मागीर 10 जावं की पुरो 15 जावं की पुरो गुत्तो ना. पूण कालेंय जावं दी. थंय एका नमनेचें झूज जालें गी. 6 वरार उठोचें गी, येचें गी आतां भायर येचें गी या आनी न्हिदचें गी म्हणून सांगून एका तराचें थंय झूज जाता. सांजे रामरी तेरस म्हणचो वेळच एक सिरियल येवचें. आमकां बारीक उशेचें सिरियल तें दाळत आसचें. आतां आमोरी तेरस सुरू करयांगी सिरियल पळोवन बसच्यांगी. हें झूज गी. हें एका तराचें आमचे भितर देवाचें राज आनी देवसाराचें राज हांगासर जिणीभर सकाळीं तान सांज मुसोर हें झुजू आमचे भितर जावनूच आसता. देखून आमच्या जिवितांत हाचो अनुभव आमकां जावंक जाय. देखून सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत 14व्या वाक्यांत हांव हें आमचे भितर जावच्या झुजा विशयान सांगता. आज तुमी हांगासर सालोरेसाच्या नव्यानाक आयल्यात. येवन भक्तीपणान हांगासर वेळ करचितात. फाटीं येताना 1-2 बरे निर्णय करतात, निचेव करतात. घरा पावता म्हणसर उरतात कितें निचेव इल्लोसो वेळ. ओके, आज सांजे म्हणसर उरतीत. फाल्यां
जसो आदी तसो आतां आनी सदां. एक थोड्या वेळाक आमी हांगासर एक निर्णय केलो जाल्यार तो आमच्यान करूंक जायना. कित्याक सांत पावलो अशें सांगता, नियमशास्त्र आत्मीक म्हणून आमी जाणाव. नियमशास्त्र बरें, आत्मीक नियमशास्त्र पवित्र पुस्तक तें सगळें बरें. पूण हांव रक्तामासाचो पथकाचो गुलाम जावन विकला तसलो हांव करतां तें म्हाकाच समजना. कित्याक म्हळ्यार जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगार जें कितें हांव द्वेशितां तेंच हांव करतां. म्हळ्यार 6 वरार उठोवंक जाय आसलें, 6 जावन 10 मिनटांनी उठलो, 10 मिनटां वेस्ट जालीं. मागीर म्हणटा हांव हांवें 6 वरार उठोवचें आसलें, उठ्ठा म्हणून सांगिल्लें. केदाळ म्हणटा मागीर 10 मिनटां न्हिदल्या. म्हळ्यार म्हजे भितरच एका तराचें झूज चलता आनी उपरांत हांव पश्चात्ताप पावतां. हांवें करीचें आसलें, बरें करीचें म्हणून निश्चय केल्लो, पूण करूं ना, परत्यान तातूंच हांव लोळटा. म्हणटा सांत पावलो हांगासर ह्या तरान आमचे थंय 2 तरांची सैमां आसात. एक मनशा सैम, एक देव सैम. देखून खंयचें जिखता गे म्हणलें आमच्या हातांत आसा म्हणटा तो सांत पावलो. देखून हांगासर आमी पोरण्या सोल्ल्याक आमी गेल्या जाल्यार द्वितीय नियम पुस्तकांत 30व्या अध्यायांत आमकां अशें मोइजे लोकांक सांगता अशीं उतरां ताचीं. आज हांव तुमचे मुखार जिवीत आनी सूख दवरतां, मरण आनी दूख दवरतां. आज तुमचे मुखार कालें दवरतां जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख, 2 वांटे. आनी तो म्हणटा खंयच्यान जाय तें विंचचें तुमी. देवाचे उपादेश तुमी पाळशात जाल्यार तुमकां जिवीत मेळटलें. देवाचे उपादेश, देवाची उतरां तुमी पाळशात जाल्यार तुमकां जिवीत मेळटलें. आनी पूण तें तुमी सोडशात जाल्यार तुमी सलवतल्यात. देखून खंयचें आमी विंची जय म्हणून तो आमकां सांगना, बदलाक आमच्या मुखार दवरता आनी आमकां स्वातंत्र्य दिता. जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख हांच्या मदलें इंचचें एक स्वतंत्र आमकां. तें स्वतंत्र आसा देखून आमी बरें विंचचेंगी वायट विंचचेंगी म्हणलो निर्णय आमी करूंक जाय. देखून आमच्या जिवितांत तें आमी आज घट्टमुतींत व्हरत जाय, खंयचें आमी विंचचेंगी म्हणून. आयच्या पयल्या वचपांत जेरेमिया प्रवादी देवाचीं उतरां आमकां सांगता. देव म्हणटा हांवें तुमकां उपादेश दिले, इस्रायलांतल्यान तुमकां हांवें भायर हाडलें, इतलें सगळें बरें हांवें केलें आनी उपादेश पाळा म्हणून तुमकां सांगलें. उपादेश तुमी पाळिल्ले जाल्यार तुमकां बसयिल्लो गांव मेळ्ळा त्या वरवीं, आनी बसयिल्ल्या गांवांत आनीकय तुमी सुखान आसतल्यात. पूण तुमी कालें केलें, तुमचें तोंड म्हाका दाखोवच्या बदलाक तुमची पाट म्हाका दाखयली. म्हळ्यार म्हजें तोंड तुमी पाटीं गुवोवन गेल्यात. उपादेश पाळच्या बदलाक सकड उपादेश तुमी मोडले, देखून तुमकां बंद डेकवेलां. देखून आज कितें करी जाय, परत्यान आमी पाटी ये जाय म्हणलो एक अवकाश आमकां दिता. वेंचीक पुताच्या जिवितांत ल्हानशें एक आमचें चिंताप आमी घेवचें जाल्यार वेंचीक पूत बापाय सांगाता संतोशान आसलो. पूण बापायच्या एका उतराक तो काल जायनासतना वांटो काडून घेवन गेलो. कितलो गेलो, पयस गेलो सकड गेलें. निमाणें दुकराक कलच्यो सांगो म्हणीक आतां म्हणलो, तसल्या एका परिस्थितीक पावलो, तेंय ताका मेळ्ळें ना. आनी उपरांत ऑफकोर्स तो पाटी आयलो. कोणें वेंचून काडलें तें बापायतान पयशेचें ताणेंच. ताका स्वतंत्र आसलें, बापायच्या घरा कितलें बरें आसलें, थंयच रावया आसलें. पूण वेचें स्वतंत्र ताका दिल्लें, देखून तो भायर सरलो आनी गेलो. देखून आमच्या जिवितांत बरें आनी वायट सद्दां सकाळींतान सांजे मुसोर, सांजेतान सकाळीं मुसोर हें आसाच आमच्या जिवितांत, मुखार आमच्या दोळ्या मुखार दवरलां. पूण तांतलें बरें विंचचें स्वतंत्र आमी घेजय आनी बरें विंची जाय. देखून आज किर्तनाचो श्लोक म्हणून आमी काले म्हणलो म्हणून आसा गे, किर्तनाचो श्लोक काले म्हणलो आमी. आज सर्वेस्पराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्यार धरून जाल्यान गे इल्लीशीं नुस्तें न्ही, इल्लीशीं धरून जाल्यांत. देखून आज जर सर्वेस्पराचो ताळो तुका आयकता, बरें जावना पळयता, बरें जाय म्हूण सांगता, तर आज आमी निचेव करी जाय. आज सर्वेस्पराचो तशें म्हळ्यार आमी पुरो कोठी न्ही, पुरो पाड न्ही. पाडे हांगा कोण आयिल्ल्या पैकी कोणी तितले कोटे मनीस आहा ते
हांव जितेना न्हय आसात गे कोणी कोठे ना तितलें पाड आसचें ना आमचे कडेन तशें म्हणून भाग्यवंत म्हणी हांगे आमी सांताच्या आस्थानार दवरी हांगे तेंय ना न्ही खंय इन बिटवीन आसा हांव मोदें गात आसा हांव देखून आमी मौन केल्यार आनी एक मेट वयर वचूंक जाता भाग्यवंतपणाच्या त्या वाटेक मौन केल्यार आमी आनी इल्लेशें बरें जावंक साध्य आसा देखून हें प्रयत्न तुवें आनी हांवें करूंक जाय म्हणलो उलो आज आमकां मेळटा आनी प्रत्येक जावन ह्या करेजमांत हेंचो प्रयत्न आमी करचें हर एकल्यानी आमी इल्लेशें बरें जावंक प्रयत्न करचें आनी ह्या खातीर देवाची मजत मागोवंकू आज सालोरेसाच्या पांया तळा सक्कड तुमी आयल्यात आमी आयल्या सुमार 1.15 सक्कडी आमी हांगासर आयल्या आनी ह्या वेळार प्रत्येक जावन नोवेन करता आसतना सालोरेस जर ताची जिणी सोम्याक समर्पण दिता कश्टांक आकातना फाटी सरना बदलाक आपचें जिवीत ताचें जिवीत समर्पीत जिवीत तो जावन करता जाल्यार ताचे तावन आमी देख घेवंक जाय आमच्याय जिवितांत आमी सोम्याचो बटलाव करचो देवाचें राज आमी आमचे थंय घेवचें आनी सोम्याच्या ताणें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन आमी सोमकोवंक प्रयत्न करचें देखून आज मागया सोम्या आमकां सट्टांक तुजें बेसांव दी आमच्या जिवितांत बरें आसलें विंचून काडूंक आमकां धैर्य आनी बळ दी बरें आसलें कर्ण सालोरेसाची मजत घेवन आमी सदांच तुजो सांगात जोडूंक तुज्या राजाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हणून ताचे लागीं मौनपणी इल्लोसो वेळ मागया देव आमचो बाप देवाचेर विश्वास दवरून सालोरेसाचेर भक्त दवरून हांगासर आमी आयल्या आमची मागणी आसात आमच्या राष्ट्रा खातीर आमी मागोवंक आसा आमच्या लागीं 6 जाणांनी मागोवंक सांगलां तांची मागणी देवा मुखार दवरूंक आसात ही सक्कड विनंती आतां भक्तीपणान देवा मुखार आमी दवरया बापा पवित्र सभेचे वडील जावन आसच्या पाप साहेबान गवळी बापांनी याजकांनी प्राचीत काळार कुरपेचो स्पिरीत बघून मागणे उपास आनी दान धर्माच्या विधाना मारिफात तृप्तेचे जिवीत तांच्या अभ्यासान जियोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राचे आडळते चलयतेल्या मुखेल्यांनी लोकांच्या समस्यांक स्पंदन करूंक आनी तांच्या मुळाव्या गरजांक आदार दिवंक निस्वार्थी मनान वावर करूंक तांकां उर्बेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक विविध पिडेन कश्टांच्यांनी जेजूच्या कश्टा मरणाचो उगडास काडटना जेजूचे कश्ट नियाळ तांचे कश्ट धैर्यान सोंसूंक बळ आनी मतीचे समाधान तांकां लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक समेस्त युवा जाणांनी प्राचीत काळाचो महत्व समजून शेगुणी जिवीत रुपीत कर कुटुंबाच्या आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावूर पवित्र सभेचे बळादीक हातेरां जायशे तांकां कृपेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी आमच्यो भक्तीच्यो करण्यो उपास मागणे आनी दान दर बैले देखी करिनासतना आंतरीक बदलावणे खातीर तुजे थंय आनी पेल्या थंय बरो संबंद जोडूंक प्राचिताचो काळ आमकां कृपेचो काळ जावं म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक ह्या सालोरेसाच्या बजिलिकाक भवार्थान येवच्या सर भक्तिकांचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां घाल बजिलिकाच्या योजनांचेर जबाबदारी काण गेल्ल्या रेक्टार बापांचेर सहाय्यक विगारांचेर नोवेनाच्या दिसांनी मीस पेटोवन अर्थभरीत प्रवचन दिवच्या सर्व याजकांचेर तुजी आशिर्वादां घाल म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक प्रत्येक सावन आमी आज मागोवंक जाय ह्या पवित्र थळार जायतीं बोरीं कामां सुरू केल्लीं थोड्या तेंपाक पुरा बंद पडल्यांत आनी तिचो हात भायरतान अडखळी हें सगळें येवंक सुरू जाल्यांत देखून हाचे वयर जैत व्हरून सालोरेसाच्या ह्या थळाचेर अभिवृद्धीचीं कामां मुंदरून वचोवंक देवाचो आशिर्वाद आमकां जाय देखून देवाचो आशिर्वाद फावो कर म्हूण मागया माऊनपणी मगळा सर्गींच्या बापा आमची सर मागणी तुज्या पांया तळा आमी दवरतना आमचें वैयक्तीक जिवीत आमी तुका समर्पण दिता सबार देण्यांनी तुवें आमकां बरल्याय देखून तुका अर्गां दिता आसतना आमचे मदें
बरें आसलें विंचून काडूंक, बरें आसलें उलोवंक आनी बरें आसलें करतना आमी प्रोत्साह दिवंक ह्या मरिफात तुजें राज ह्या संवसारार बांदून हाडूंक आमकां सट्टांक फावो कर. तूं जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून हे सर्व आमचे तुका आमी समर्पिता. उंडो गोवाचो आनी वायंदा कसो आनी किरकोळ तरी गुरवो मोगासो. अर्गा बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून हे सर्व आमचे तुका आमी समर्पिता. म्हज्या मोगाचें आमचें हें बलिदान सर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेत आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली कर्ण भाग्यवंतलो रेस जमनेंत ओंपलेल्या गोवांकणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सुरमणे खातीर आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. बळी अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणात आसलेल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें
हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचे मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बवडतसो गोट परगटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगटता. तुझ्या हिरव्या सोम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगाती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव करमरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे दिसोपती, भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर, भाग्यवंत लॉरेस आनी सर्क आनी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तां तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार. जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां, आमच्या जिवितांत वायटांतावन पयस रावूंक, बरें आसलें कर देवाच्या राजाची सांदे आमी जावच्याक आदार मागून सोम्यानंत शिकयलें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक रसवडके पदवी आनी महिमा तुजे सस्ताच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या सगळ्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराची पाक काढतेले
पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती आमी बरें करच्याक घटाय दिता आनी आमचे थंय तो येता ताच्या जेवणाक आयिल्ले आमी सुभागी सोम्या तुवें तुमचे म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली सोम्याचे सुस्वागत तुका मी तुजो सांगात म्हाका सोम्याचे सुस्वागत तुका मी तुजो सांगात म्हाका जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अनीत भक्तेल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं जावन आयचे मिसाचे बलिदान आमच्या खातीर भेटयिल्ल्या मानादेक बाप अँटनी सेरा कॅथोलीक विद्या संस्थो मंगळूर हाचे कार्यदर्शिते
तांकां तुमच्या नांवे आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. साबार याजकांनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत 6 भेटवणी केल्या आनी आमच्या खातीर ताणें प्रत्येक तरान मागलां. तुमच्या नांवे तांचो सर्वांचो हांव आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. आशिर्वाद आमी घेवया. आमच्या जिवितांत आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक, सर्गींच्या राजाचे संदेश जावंक, बरें आसलें विंचून काडूंक तो आमकां देव फावो करून दी. ताचे बेस हांव मागयें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. बसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडणुका सोन्याच्या सर्गी मोडटांतलो आपर बायसो येतलो माटी सालो हेस्पोळो सोम्याक सदा मानवालो सोम्याच्या सर्गी मोडटांतलो आपूर बायसो येतलो माटी सालो हेस्पोळो सोम्याक सदा मानवालो. Sa Loresa que magne, ei seite von martira Sa Loresa, torne praeres bavarta katir, katin kossun ciudilla, aikamche kalte magne, वर्त्या पातळीन आमी तुजे सरशी आयल्या जिवो बावार्थ तेर बरवसो देवासने आमच्या पेलासो खरो मोग आमकां जोडून दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निष्कळपण आमचे थंय परजळ अशें कर. आमचे सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरान आसलेल्या आमच्या संद्रपा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबावार्थ्यांक आनी बावार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उसवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन शेकी बावार्था प्रमाणे बरे क्रिस्तांवची जियो बाकी मरण मरून सर्गा तुजे संगता ससनांक देवाक उगोलसुची बाग आमकां समेस्तंक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवंक. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. Saloresa martirama posot vinati कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसांच्या खातीर प्रार्थया. हे सर्पद्वेदारा देवा भाग्यवंत लॉरेसन आपल्या वळवळांचे उजेरचे जैत वर्ष तुवें केले. आमच्या उगणाची खीण आमी पालवशे कर म्हण लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवे. सौम्याची नावे आमचो आदार. सौम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. सौमी तुमचे सवे आसो. प्रार्थया. सर्पद्वेदार आनी ससण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कस्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकांची शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मतीश आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतेचेर पातयेवन आयलेल्या तांकां तुज्या भक्तां सा लॉरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय.
ह्या बसलिकांत तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली दादोस काय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासरची करी भक्तिवंत जावन जियोवची आनी तुका महिमा दिवची भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटलान तो रावो तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावो. आमेन. ह्या पवित्र तळार हाती घेतली अभिवृद्धीची सर्व कामां अनितीच्या आनी अडकळ्याच्या सक्तीत हांव जैत जोडून कामां वेगीच पोंता पावोंक सालोरसाचे मजतीन देवाची ससय मागून सांगात आमी म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज संवकार येवं. तुझी खुशी सरकार सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समितीची संगता श्रेय मिते तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Divun patron Santa Loresa, Karsa amchi ubar tuka, Ailyam sar tuja payan tala, Timchak manya bagi kisa, Bhavartachi tu saksalo, मोगाळ पुत्रा सोवे आंकार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान कुर्सुचे कुर्बे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.